नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। मायनिंग केशीत निलंबित खंड संचालक अरविंद लोलयेकाराक अटक, क्रायम ब्रांचीची कारवाय। मायनिंग स्कॅमात आता मेरेन ट्रेडर धरून 5 जाण भितर। पुलिशेकडे येवपी दरेकी कागाळीत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्यार एफआयआर दाखल करची, सरकारान काढली अधिसुचोवणी। जीएपी स्कॅमात एसीबीन केली इन्फोटेका आड कागाळ। लोकसभेक मिकी पाशेकोचे गोवा विकास पार्टीचो बीजेपीक तेको। लिंडन म्हणटा काँग्रेसीचो उमेदवार सारको न्ही, मिकीक सोपोवपा खातीर काँग्रेस करताली यत्न। श्रीनिवासनाक सुप्रीम कोर्टान बीसीसीआय वयल्यान देंवयलो। आयपीएला पुरतो गावस्कर अध्यक्ष। चेन्नई आनी राजस्थान रॉयल्साक आयपीएलात कोर्टाची थाकाय। दक्षिणेतलो बीजेपी उमेदवार सोडल्यार बाकीचे सगळे उमेदवार अशिक्षित। प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचे फोण्या वक्तव्य। अमेठीत राहुला आड रावपाचेर स्मृती इराणीचे हय ना आनी नाय ना। आनी इंटरमिडिएट क्रिकेट अनीप पुढारी जिखले। फायनलीत हेराल्डाक मारले 5 विकेटींनी, सेगीत दुसऱ्या वर्सा वस्ताद। खबर विस्तारान। गोयच्या मायनिंग स्कॅमाच्या केशीत आदलो खंड संचालक अरविंद लोलयेकाराक भितर उडयला। क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा सकाळी निलंबित खंड संचालक अरविंद लोलयेकाराक अटक केली। बेकायदेशीर मायनिंग केशीतली ही 5वी अटक। हाचे पयलीं ह्या प्रकरणाची चौकशी करपी खासा चौकशी पंगडान सुब्रता बारीक, प्रशांत साहू, रॉबर्ट गोन्साल्वीस आनी रवींद्र प्रकाशाक अटक केली। ह्या प्रकरणात आनीक अटक जावपाची शक्यताय सुत्रांनी उक्तायल्या। खण खात्याचो निलंबित संचालक अरविंद लोलयेकाराक एसआयटीन शुक्रारा सकाळी अटक केली। क्रायम ब्रांचीची एसआयटी बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाची चौकशी करता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल कंपनीच्या बोगस डॉक्युमेंटाविशीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 2010 खण खात्याक सांगिल्ले। पूण तेन्नाचो खण संचालक अरविंद लोलयेकारान जायत्यो गजाली केल्यो ना। ताणें फक्त कारणां दाखय नोटीस काडली आनी कांयच केलें ना। मिनाची बेकायदेशीर येरादारी केली म्हूण ताणें कागाळूय नोंद केली ना अशें सुत्रां सांगतात। हेच फ्रॉस्ट कंपनीक 2011 लोलयेकारान ट्रेडिंग लायसन दिल्ले अशेंय सुत्रां सांगतात। हे पयलीं खासा चौकशी पंगडान अरविंद लोलयेकाराची फेब्रुवारींत चौकशी केल्ली। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 5 जाणांक भितर उडयल्यात। सुब्रता बारीक, प्रशांत साहू, रॉबर्ट गोन्साल्वीस आनी रवींद्र प्रकाश क्रायम ब्रांचीचे कस्टडीन आसात। ह्या प्रकरणात आनीकूय कांय जाण भितर पडपाचे आसात। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। पुलिसांकडे येवपी दरेक कागाळीत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्यार एफआयआर दाखल करप सरकारान सक्तीचें केलां। हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान शुक्रारा काडली। इतले मजगती इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी खातें आनी इन्फोटेक कॉर्पोरेशनान खात्या अंतर्गत इंट्रानेट यंत्रणा बसोवंक टेंडराक काडनासतना केल्ल्या प्रकल्पाच्या स्कॅमात एसीबीन एफआयआर घाला। जीएपी 1 प्रकल्पात 6 कोटी 30 लाख जाल्यार जीएपी 2 प्रकल्पात 76 कोटींचे स्कॅम जाला म्हूण कागाळ आसा। 12 नोव्हेंबर 2013 सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाच्या आदाराचेर गोंय सरकारान शुक्रारा एफआयआर नोंद करपाविशीं राजपत्रीत परिपत्रक सगळ्या पुलिसांक काडले। सरकारान परिपत्रक धाडून सगळ्या पुलीस स्टेशनावेल्या इन्चार्ज पुलीस अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात ते अशे। दखलपात्र गुन्यांवांची म्हायती दिल्यार एफआयआर नोंद करप सक्तीचे। गुन्यांव दखलपात्र म्हूण म्हायती ना पूण चौकशेची गरज असल्यार सुद्धा एफआयआर नोंद करचे। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण एफआयआर नोंद करचे पयलीं तथ्याची खात्री करपा खातीर प्राथमीक चौकशी करूं येता जर वैवाहीक वाद वा घरगुती वाद असल्यार, वेवसायीक गुन्यांव, वैजकी गाळपणाच्यो केशी, भ्रष्टाचाराचें प्रकरण, 3 म्हयन्या उपरांत प्रकरण कळयल्लें असल्यार। एखाद्या प्रकरणात प्राथमीक चौकशीची गरज असल्यार ती 7 दिसां भितर पुराय करची। जर दखलपात्र गुन्यांवाची म्हायती दिवनय खंयचोय पुलीस अधिकारी एफआयआर नोंद करना जाल्यार त्या अधिकाऱ्या आड कारवाय जातली अशें सरकारान स्पश्ट केलां। इतले मजगती जीएपी 1 आनी जीएपी 2 प्रकल्पात जाल्ल्या 82 कोटींच्या दुबावीत स्कॅमा खातीर एसीबीन म्हायती आनी तंत्रज्ञान खातें आनी गोवा इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्या अधिकाऱ्या आड एफआयआर घाल्या। सरकारी खाती इंट्रानेटान जोडपा खातीर हे प्रकल्प आदल्या काँग्रेस सरकाराच्या काळार सुरू केल्ले।
सप्लायरांच्या एम्पॅनल्ड वळेरेंत नाशिल्ल्या मेसर्स नुपूर टेक्नॉलॉजी आनी मेसर्स पीसीएस टेक्नॉलॉजीक खात्यान कामांची टेंडरां दिल्ली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोवा विकास पार्टी बीजेपीक तेंको दितली. शुक्रारा गोविपाच्या पणजे जाल्ले बसकेंत हो निर्णय जालो. नरेंद्र मोदीक मत दिवं नाकात म्हूण चर्चीन केन्नाच सांगूंक ना अशें आमदार कायतू म्हणटा. काँग्रेसीन अल्पसंख्यांकांचे हाल केल्यात, आरएसएसान न्हय. ताका लागून आरएसएसाची फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवाराक तेंको दिल्यार चूक कांयच ना अशें मिकी म्हणटा. ड्रग्स नेक्सस रिपोर्टावेल्यान कारवाय करपाक पर्रीकारान ताचे कडेन वेळ मागला. चर्च सदांच सर्वधर्म समभाव मानपी राजकीय पार्टेक तेंको दिवंक सांगता. येता त्या वेंचणुकेंतूय चर्चीन तीच भुमिका घेतल्या. चर्च मोदी आड ना असो दावो जीव्हीपीचो आमदार कायतू सिल्वा बीजेपीक तेंको दितना करता. चर्चीन केन्नाच मोदीक मत मारूं नाका अशें सांगूंक ना अशें कायतू म्हणटा. शुक्रारा पणजे जाल्ले बसकेंत लोकसभेत जीव्हीपीन भाजपाक तेंको दिवपाचें थारायलें. All the members are here today. They are sitting committee members, and we resolved to support for BJP. Will you go against the church statement and support Mr. Modi? Of course, we'll go to church and these things, and church have never said that not to vote Modi. We'll go all out, as there was a question asking supporting both the candidate RSS. I don't see any RSS being targeted a minority, and therefore supporting RSS, there is no issue. We'll make sure that the Congress and what is that Churchill Alemo, that people should not vote them. We are going to pass this message to across the states. बीजेपीक तेंको दिवपा फाटल्यान जीव्हीपी कितलीशीच कारणां दिता. तातूंतलें एक कारण काँग्रेसचो उत्तर गोंयचो उमेदवार रवी नाईक. The Congress party has not given the people of Goa clean candidates that they promised, especially in North Goa. सभागर समितीच्या ड्रग्सावेल्या रिपोर्टावेल्यान कारवाय करपाक पर्रीकारान खंय मिकी कडेन वेळ मागला. The Goa Vikas Party will pressurize the government, will impress upon the Chief Minister that this report must be accepted by the government, and the Chief Minister has already assured both our honorable members of the Legislative Assembly that I did ask. So that's what I'm telling you. I asked, and that's what he asked me to for time. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सुप्रीम कोर्टान बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासनाक काढलो. आयपीएला पुरतो गावस्कराक बीसीसीआयचो अध्यक्ष केला. सकाळी सुप्रीम कोर्टान आयपीएल केशीत हो अंतरीम आदेश दिलो. अध्यक्ष आसा मेरेन गावस्कराक टीव्ही कॉमेंट्री करपाक मेळची ना. ताची भरपाय ताका बीसीसीआय दितली. मात चेन्नई सुपर किंग्स आनी राजस्थान रॉयल्साक कोर्टान थाकाय दिल्या. ह्यो दोनूय टीमी आयपीएलात आसतल्यो. आता घेवया एक व्यावसायिक विसव.